बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी हे देव मंदिरांत एकठांय जालेलीं भाव भयणां आमच्या सुम्या जेजूक नमस्कार करूंक आयल्या. ताका भेट दिवंक आयल्या. आमचे उस्के, आमचे कोंती दुखी, आमचे उलास जेजू मुखार दवरुया. हो वेळ ताणें आमकां फावो केला. जेजू आमचो सोर्वंदार, जेजू आमचो राखणदार, जेजू आमकां बरी वाट दाखोवणार. हे उंड्या रुपान आसलेल्या जिव्या जेजूक आमी नमस्कार करुया. दोनया देवाक वाखाणूंक एकठांय जालेल्यांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आनी देवान कृपेन भरलोलें एक नवें वरोस आंवडेतां. गीत आमी गावया R24, पेज 187. R24. आमी फकत 2 वर्सीस गायतले. Christmoची बोगली दोनूय बाजूनी, Christmoच्या दाव्या उजव्या पावलांनी, Christmoची सोरी सगल्या स्वादांनी, Christmoची भोवती चारूय वाटांनी, Christmoची सोरी सगल्या स्वादांनी, Christmoची भोवती चारूय वाटांनी, Christasu आमच्या सगल्या काळजांनी, Christasu आमच्या कोमल मोनांनी, Christuलो आमच्या दोनूय कानांनी, Christ जिवो आमच्या निर्मळ कुडींनी, Christulo आमच्या दोनूय कानांनी, Christ जिवो आमच्या निर्मळ कुडींनी. विषय सर्वेस्पराची वाट नीट कोरात. जॉन 1:24. मॅथ्यू 16:24. कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचीच कुशेची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. सुम्या जेजू आमकां दर एकड्याक वेगवेगळे तरेचे कुरीस आसात. आमचे जिविताचो कुरीस व्हरतना आमी निराशी जाल्या. थोडे फावटी तुजेर आड उलयल्या.
मोगान आनी बाबार्थान आमचो कुरीस घेवन फुडें वचूंक विसरल्यो आमकां बोगोस. गीत आमी गावया I5, page 118, I5. Ao tu soi bariopu, mochivat poloi tasloi, mochi paponup karpom, doyal kalsan visuloi, ao tu soi bariopu, mochivat poloi tasloi, mochi paponup karpom, doyal kalsan visuloi, God sodon awetona, tu ci venga sortona, tu somo qui sortona, tu somo qui sortona, God sodon awetona, tu ci venga sortona, tu somo qui sortona, tu somo qui sortona, tu ci san loli shili, moi mogan sodun kali, katiani guspololi, kadar tu venu bali, tu ci san loli shili, moi mogan sodun kali, katiani guspololi, kadar tu venu bali, God sodon awetona, tu ci venga sortona, tu somo qui sortona, tu somo qui sortona. आमचो देव त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो, ते एक जण पूण एक देव, तेगांयचे सोयम एक देवीक, जेजूक आनी बापाक आत्मो एकठायता आनी देखूनच बापा सोबे पूत आनी पुता सोबे बाप आसा, हें बाबार्थाचें सोत.
केदो व्हरतो देव आमचो. आमी कितली सुभागी. आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी ताची आपुरबायेची भुरगीं जाल्या. आमच्या देवाक आमी वाखाणुया. हे नवें वरस ताणें आमकां फावो केला म्हूण. वाखाणेक गीत आमी गावया. E13, page 85. E13. Wakani Deva Baba, Wakani Dacha Buddha, Wakani Povitratmya, Rotsnarak Moi Marga, Apnai Dachi Burgi. Wakanu takasoda Tarukak bundun dimbas Sudoy limbaw buin tachi Tachi rustivo visvas Mogachat miang bodun Karzacha dulo paunya Karzachi manon gayon. सगळीं आमी बराबर देवाक आर्गां दिवया. आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वाखाणी तुका, दिनवास तुका. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus, for the gift of this new year. Thank you for adding another year to my life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise you, hallelujah, Jesus, hallelujah. praise you, Jesus, thank you, Hallelujah. Jesus, thank Thank you, you, Jesus, Jesus. Praise you, hallelujah. Jesus. Matthew 17:5. हो म्हजो पूत केरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण, ताचें तुमी आयकात. तर आतां जेजूचें उतर आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया. John 1:19-28. हीच वाची गोवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारचक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकाक आनी लेविताक जेरुसल्याक तावन पाठयले. ताणें सारकें परगोड केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर?
तूं एलियस? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलियास न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान म्हणलें, इजायास बाखणारान सांगून दवरलां, सोर्वेस्पराची वाट नीट कोरात. असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तांकां फारिसेवांनी पाठयलेले. तांणी तांचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय? इलियास न्हय? आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआंवान परतिपाल केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां. पूण तुमचे मोदें एकलो आसा, जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दानाचे पलतडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें. देवाचे उतोरे. देवाचे बोध उपकार. नियाल नातालांचो काळ. देव आपल्या पुता वरवीं आमचेशी उलयतलो काळ आनी आमचे वाटेन तेंच जेजूक गोवाय दिवंक उलो मारतलो काळ. जुआंव बातिस्तान तेंच केलें. तूं कोण? असो ताका प्रश्न केलो तेन्ना ताणें आपली वळख करून दिली, कित्याक तो आपल्याक बेस बरो वळखतालो आनी आपलो वावर कितें तेवूय तो बेस बरो जाणो आसलो. आयज आमी आमकांच थोडे प्रश्न करुया. हांव एक जेजूचो जिवो सांदो कसो वो क्रिस्तांव कसो हांव म्हाकाच कितलो वळखतां? जेजूचो पाटलावदार कसो कितें म्हजो वावर आनी कसो हांव तो करतां? हांव जेजूक परगोडटां वो म्हाकाच परगोडटां? प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जुआंव बातिस्ताचे खालतीकायेचेर हांव नियाळ कोत्ताना म्हाका एक काणयेचो उगडास येता. एक अस्तोरी एक मांस विकपाचे फॅक्ट्रींत काम करताली. बरो पोस्ट तिका आसलो आनी थंयसर जायतो स्टाफ काम करतालो. एक दीस अशीच ती काम करतना फ्रीजर आसा त्या रुमान ती गेली आनी तांचो टायम ती फॅक्ट्री बंद करपाचो आसलो. बंद करपाचो इन्चार्ज आयलो आनी सदांचे भाशेन ताणें फॅक्ट्री बंद केली आनी तो रुमूय बंद केलो आनी सगलो स्टाफ घरा गेलो.
ते वस्तोरेन बाय स्वता तेन्ना पडलें कोणें तरी हो रूम बंद केला आनी तेणें बोवाड केली येवन आपल्याक आदार करात म्हूण बाय सरोंक, कित्याक थंयसर चड थंडी आसली. थोडो वेळ ती थंयसरूच उरली आनी तिचो मरपाचो वेळ आयिल्लो. थंयसर तांचो गार्ड आयलो आनी तो रूम उक्तो केलो आनी तिका भायर काडली. ते वस्तोरेन ते गार्डाक विचारलें, तुजो वेळ हांगा येवपाचो न्हय, तूं कसो पावलो? ते गार्डान तिका सांगलें, हांगासर जायतो स्टाफ आसा, पूण कोण स्टाफ म्हाका मनीस कसो लेखिनातलो नासलो. एक गाडूच असो समजताली, पूण तूं भितर सरता तेन्ना आपल्याक गूड मॉर्निंग म्हणटाली आनी पोत्तून घरा वेता तेन्ना गूड नायट ओ सी यू टुमोरो अशी म्हणून आपल्याक वीश करताली. आयज म्हाका उगडास आसा, सकाळीं तुवें म्हाका गूड मॉर्निंग म्हणून वीश केल्या, पूण घरा वेता तेन्ना तुजी वीश म्हाका मिस कशी जाली आनी हांव तुका सोदूंक भितर आयलो समजून तुजे मदें वा तुजें सगळें कितें तरी वायट घडलां आसतलें म्हूण. आख्खी फॅक्ट्री आपल्यान सोदली आनी शेकी हांव हे रुमांत आयलो. 35 वर्सां तो गार्ड थंयसर काम करतालो. ही वस्तोरी सदांच ताका वीश करताली. हे वस्तोरेचे बरे उतराक लागून, तिचे काल्तिकायेक लागून आयज ती मरणांतली सालवार जाता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जुआंव बातिस्त इतलो कालती आसलो, तो म्हणटा जेजूच्या वाणाची वादी सोडूंक देखून ताका फावो न्हय म्हणून. आमी निकतींच 9 वर्सांत भितर सरल्यांत. आमी एकाल्ती जिवीत जिवूंक जेजूची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आतां आमची मागणी जेजू मुखार घालुया आनी आमचो मागण्यांचो जबाब आमचे मागणें आयकून घे बापा गायन करून जातलो. देवान मागलोल्या आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ल्हानविकायेन देवाची आनी पोरचेची सेवा चाकरी करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची आनी पोरचेची सेवा करूंक देवानूच आपणाक विंचून काडल्यात म्हूण ओळखून घेवंक पोरचेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमी करता त्यो बऱ्यो कोन्यो मनशाक दाखोवचे मनान न्हय, पूण गुप्ती करून बापाची मोजरी जोडून घेवंक बापाची कृपा मागुया. जबाब आमची मागणी ऐकून घे बापा. आमच्या सोम्यान आमकां लालविकायेची आनी काल्तिकायेची देख दिल्या, ती आमी आमच्या जिवितांत पाळून आमच्या घरचेवंत आनी वसोक्त भावा भयणांची मोगान सेवा चाकरी करूंक ह्या वरवीं आमी जेजूचे बरेपणाची कृपा जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब आमची मागणी ऐकून घे बापा. आतां तुमकां कितें जाय तें तुमी जेजू लागीं मागात.
आमचो जबाब. आमची मागणी ऐकून घे बापा. एकाल्तिकायेचें जिवीत जिवूंक बापान जेजून शिकयलोलें मागणी आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमचे स्वर्गीचे मांयक उलो मारून म्हणुया. नमन मान बरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो, आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन पुणे देवाची माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोगाल जेजू, जुआं बातिस्तान भाशेन आमी जोण एकलीं तुजें देवपण आनी आमचें किरकोळपण वळखून घेवन आमकां आयती कर. आमकां खालतिकायेचें देणें फावो कर. आमेन.